आराधना आतायचा आराधनाचे गीत आम्ही गाऊया. पवी सक्रामेंतान जरस म्हज्या मोगाळा जेसू तुका हांव आराधन करता, म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिता. हो प्राजीत सुखाळ विशेष कृपे सुखाळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या प्राजीत काळार चड लक्षिल्ल्यान तुजो पाटलाव करूंक तूं आमकां आपयताय. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक व्हरता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय, आपलो कुरीस आपल्या खांद्यार ताणें घेवंक जाय आनी म्हजो पाटलाव ताणें करूंक जाय. आमचे खातीर कुर्साचें मरण मरचे खातीर तुवें आमचे खातीर 40 दीस आनी 40 राती उपास करून मागणें करून आमचे खातीर तूं कश्टलोय. आमचे खातीर तुवें विनाती केली. देवा बापा लागीं तुवें मागलय. मोगाळा जेसू आमी तुजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता, तुजे सांगाता रावूंक आमी कशी व्हरता. तुजो तुवें मोगान दिल्लो कुरीस तो मोगान आमी स्विकार करून तुज्या फाटल्यान येवंक आमी कशी व्हरता. मोगाळा जेसू तुजो दैवीक सांगा तूं आमकां दी. आमच्या जिविताच्या पयना वेळार आमच्या जिविताचे कुरीस आमकां कश्टाचे ओझ्याचे म्हणून आमकां भक्त आसतना मोगाळा जेसू तूं आमचे जडायाचे कुरीस तूं तुजे थंय तूं घेताय, तुज्या खांद्यार तूं घेताय आनी हळवायाचे कुरीस तूं आमकां दिताय. कित्याक तुवें सांगलाय म्हजे कुरीस ते हळवायाचे. जसो
बापान म्हजो मोग केला तो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय म्हण तूं आमकां आपयताय आनी हळवय सुकुरीस तूं आमकां दिताय. हे हांव तुमी सुमेस कश्ट केले न्हू वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजी जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें तुमी शिका. हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो म्हजें जू वावोंक सुलाभ म्हजें वोचें हळू. माते वसवांचेर अध्याय 11 वाक्य 28 देवाचे उतार हें आमकां सांगता. हे तुमी सुमेस कश्ट केले वचन वयतले न्हू कोणाक कश्ट ना खरी एकल्या कश्ट आसात पूण आमचे कश्ट घेवन आमचे वचें घेवन नाना रितीची समस्या आमी घेवन हांगासर जेजूच्या पांया तळे आमी आयल्या ह्या पूण तळार आमी आयल्या आनी ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. हे तुमी सुमेस कश्ट केले न्हू आनी वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजी जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो म्हजें जू वावोंक सुलाभ आनी म्हजें वोजें हाळू. मोगाळा जेजू तुज्या पांया तळे आमी आसा जडायेचें वोजें घेवन आमी हांगासर आयल्या जावं पिडेचें तें वोजें जावं ना समाधानाचें वोचें जावं कुटुंबांत घोवा बायले मदले ते समस्ये आवय बापाय आनी भुरग्यां मदले समस्ये भावा आनी भयणी मदले समस्ये सेसामारा मदले समस्ये एकसुरपणाचे समस्ये पिडेचे समस्ये प्रायवंत आवय बापायचे समस्ये धाकटुल्या भुरग्यांचे समस्ये हर एक समस्या घेवन आमी हांगासर आयल्या. ना समाधानाचे समस्ये एकसुरपणाचे समस्ये कामाचे समस्ये घराचे समस्ये दुष्टकायाचे समस्ये हर एक समस्या घेवन आमी हांगासर आयल्या. मोगाळा जेजू तुजो दैवीक संगत आमकां दी. तुजे संगता आमकां दिल्ले ते कुरीस ते धैर्यान ते स्विकार करून तुजो फाटलाव करून तुज्या संगता सोमकोंक आमकां कृपा दी जेजू. अपराजीत काळ कृपेचो काळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या कृपेच्या काळार तुवें आमकां दिल्ली ती कृपा आमी वगडायनाय म्हूण तूं आमकां सांगताय. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 1 तूं आमकां सांगताय. देवा तावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात कित्याक ताणेंच अशें म्हळां आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्सू तो आईन काळ होस्सू तो सोडवणेचो दीस. वय मोगाळ भावा भयणीनो सोडवणेचे दीस देवान आमकां फावो केल्यात. विशेश कृपेचे काळ ताणें दीस आमकां फावो केल्यात. प्राजीत असो काळ ताणें आमकां फावो केला. एक देणें जावन ताणें आमकां दिलां. ह्या काळार जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळटा ताच्या कश्टाचे घडयो आमी नियाळटा आनी आमचे कश्ट ताच्या कश्टांक समर्पण हे कृपेचे दीस आमी सारूंक फुडें वता आसतना जेजून दिवचो तो मोगाचो उलो आमी स्विकार करया. जेजू आमकां आपयता. आमच्या जिविताच्या विविध सन्निवेशा वेळार तो आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत कश्ट बघताना नश्ट बघता आसतना एकसुरपण बघता आसतना पिडा शिडा येता आसतना सगळे सलवाने बघता आसतना आमच्या जिवितांत कुटुंबांत काळोख येता आसतना जेजू आमकां आपयता. जेजू आमकां आपयता. म्हाका तुका हर एकल्या ताच्या गोपांत आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या
जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतल्या जेजू आपयता जेजू आमकां हर एकल्या तो आपयता जेजून आपल्याशी सांगताना आपयलें मार्कस वांचेल अध्याय 1 वाक्य 16 आमी वाचता थंयसर पयल्या शिसांक तो आपयता जेजूचे शिस सिमाव आनी ताच्या भाव आंद्रेक ते मासळी पागून आसता आसतना जेजून आपयलें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाच्या पागी करतलो तक्षणच तांणी जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले जेजू आमकां ताचे सरशी तो आपयता ताच्या संगतपणांत रावूंक ताचो फाटलो करूंक ताचो मोग अनुभव करूंक ताचो मोग आमी पेल्याक वांटूंक जेजू आमकां आपयता आमची दुखां तो बसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये आमी ताका उलो मारल्यार तक्षण जेजू आमकां लागीं आसता त्या दर्यांत पेद्रू बुडटा आसतना सोम्याक ताणें उलो मारलो सोम्या म्हाका बचाव कर आनी तक्षणच सोम्यान ताचो हात धरलो उन्या बाबार त्याच्या भिये नाका हांव आसा तुज्या सांगाता उसांबळ दर्यांत शिस त्या दोनीचे पयन करता आसतना तांणी सोम्याक उलो मारलो मेस्त्री आमी बुडता म्हणून उलो मारता आसतना मेस्त्री लागीं सांगता आसतना सगळें जेजून शांत केलें थंड केलें चूप राव थंड जा म्हणून त्या उदकाक फरमायलें आनी सगळें थंयसर शांत जालें जेजूच्या उतराक देवाच्या उतराक इतलो प्रभाव आसा सकत आसा चूप राव थंड जा सगळें शांत जालें जेजूचे उतार देवाचे उतार आमच्या जिवितांत उसांबळ दर्यो थंड करची सकत ताका आसा आमच्या जिवितांत आसलें निराशपण कान उडोवची सकत ताका आसा आमची अस्कत काही कान उडोवन आमचें तें बरेंपण वृथा करची सकत ह्या जेजूक आसा तसो जेजू आमची दुखां बसता आमची बेजाराय तो पयस उडयता धैर्यान तो आमकां भरता आमचे बेबिरांत तो सगळें हुमटून काडटा त्या सोम्याचो आमी अनुभव करया तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता जेजू जेजू म्हाका आनी तुका आपयता कश्टांत आमी संपडत आसतना नश्टांत आमी अडचत आसतना निराशपणांत आमी बुडोवन आसता आसतना जेजू आमकां आपयता आमच्या कश्टां वेळार आमच्या निराशपणा वेळार सोम्याक आमी उलो मारल्या त्या कुरड्या बार्तिमेवान जेजूक उलो मारलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून ताणें व्हडल्यान उलो मारले जेजू त्या वाटेन त्या कुरड्या बार्तिमेवा लागसर गेलो आनी शिसांक सांगलें ताका हांगा आपया ताका हांगासर म्हजे सरशी आपया
आनी शिसांनी वचून त्या कुरड्या बार्तिमेवाक सांगलें तो तुका आपयता. जेजून ताका आपयलें. आपलो सुशेलो ताणें काडून उडयलो. ह्या फुडें ताची गरज ना म्हूण ताका बगली. म्हज्या जिवितांत नवेसां वाडचो, म्हज्या जिवितांतलो काळोख पयस करचो, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिवचो, म्हज्या जिवितांत सगळी बदलावण हाडचो. जेजू दावीदाचो पूत आपणा बरें करता म्हूण कळीत आसलें आनी ह्या खातीर ताका तोंड दामपून बस स्टँडार जाल्यार तो धैर्यान जेजू कडलो मारता. जेजू दावीदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून धैर्यान तो उलो मारता. कितेंच लज नासतना, कोण ताका पळयता म्हणून भिरांत नासतना तो धैर्यान जेजू उलो मारता. आनी जेजू ताका विचारता तुका कितें करीत जाय. ताणें विचारलें म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हाका पळोवचें सकत दी. आनी तो जेजू मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर ह्या युकारिस्तान जेजू हांगासर आसा. तसो कुरड्या बार्तिमेवाक बरो केलो जेजू. ताका दिश्ट दिल्लो, ताच्या जिवितांतलो काळोख पयस जावन आयिल्लो जेजू ह्या घडये म्हजें समकर तुजें समकर हांगासर आसा. त्याच जेजूक आमी उलो मारया. आमचे कश्ट, आमचे नश्ट, आमचे पिडा शिडा, आमचे निराशपण, एकसुरपण सगळे जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया. जेजू दावीदाच्या पुता आमची काकूळट कर म्हणून फातीनेन भरवशान ताचे लागीं आमी मागया आनी तो आमकां धैर्यान उखलून धरता. कष्टां संपडताना नश्टांनी आडसताना कष्टां संपडताना नश्टां आडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका धैर्यान आपय तोच तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. आमच्या पिडे शिडे वेळार जेजूक आमी उलो मारता आसतना जेजू आमची पिडा आगोवन करता. कित्याक तो जावन आसा दैवीक वयस. ह्या वखदां आमच्या पिडेस्त भाव भयणी सगळ्यांक जेजूच्या पांयां आमी भेटून दिवया. साबार जाणां ते सावंत येवनूच आसा दिसपडत्या नव्याना वेळार हांगासर विविध ते सामा खातीर मागतात. साबार जाणांनी तांणी वायट संवेतान भायर येवच्या खातीर पिडे शिड्यांतले तांणी सुटका जोन संपूर्ण भलायकी सुटचे खातीर कॅन्सर पिड्यांतले तांकां सुटका मेळचे खातीर कातेच्या एलर्जींतले सुटका मेळचे खातीर 3rd स्टेज 4th स्टेज कॅन्सर आसले तांकां संपूर्ण बरी भलायकी मेळचे खातीर ल्हान ल्हान भुरग्यांक विविध रितीची पिडा जल्मल्या भुरग्यांक दावनूच नानाची पिडा शिडा आमच्या भुरग्यांक दसता आमकांय दसता. आमची भुरगीं बाळां कश्टांत आसतना आमकां बेसाराय बगता. कित्याक अशें आमच्या कुटुंबान पिडा वयर पिडा कश्टा वयर कश्ट सलवणे वयर सलवणी. पूण सगळें जेजूच्या पांयां तळें आमी भेटून दिवया. कोणाय सोय भेदभाव करनासतना जेजू
आमकां आमी मागले तो फावो करता, पूण ताचे कुशे प्रमाणे ताच्या वेळा प्रमाणे तो आमकां दिता. पूण आमी मागचे सोडचे न्ही. भावार्थान आमी मागोंक जाय, तिरासांनी आमी मागोंक जाय, निरंतर आमी मागोंक जाय. पातयेन आमी ताच्या लागीं मागया. कित्याक जेजू म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमची पिडा शिडा, आमचे समस्ये, कुटुंबांतले समस्ये, भाव मैत्रिणींतले समस्ये, कितले समस्या आमच्या कुटुंबांत आसात, वाड्यांत आसात. सेसा मारा उलोवन येना. एकामेका द्वेष, राग, मोसोर, एकामेका पळयल्या जायना. एकलो वयर येता आनी एकलो सकयल घालूंक प्रयत्न करता. एकल्याचें नांव पाड करूंक प्रयत्न करता. आनी एकलो कश्टांत आसतना कुरडे जावन आमी आनी एका वाटेन आमी चलता. ताणें केल्लें घर म्हणून आमी आनी एक ताका कश्टा वयर कश्ट दिवंक ताचे विशयांत नकारात्मक रितीन आमी चिंता उलयता. पूण आमी एकामेका खातीर मागोंक जाय. जेन्ना आमी मागता आनी एकलो आमचे खातीर मागता. आनी एकल्याक बरें मागता आसतना आमकां बरेंपण लाभता. तसो जेजूक आमचे सगळे भाव भयणी, पिडेस्त भाव भयणी, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, युवजनांक, वडिलांक सरपिडेस्ता कुटुंबांत आशिल्ल्या आवय बापाय, अंतरुणार आशिल्ल्या हर एकल्याक कितलीं जाणां आवय बापाय आपणाच्या भुरग्यांच्या मोगा खातीर आशेवन आसात. भुरग्यांक बरें शिकाप दिलें, काम मेळचें बरी पळयलें, सगळीं परगांवांत उरलीं. गांवांत आशिल्ल्या आवय बापाय सांगाता भुरगीं नात, घरांत एक एकलीं जायत्या रितीन कश्ट जातात. त्या हर एकल्या आवय बापाय, भाव भयणी सगळे सोम्याच्या पांयां तळमी भेटून दिवया. पीडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. पीडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या. कोणीक तो जावं दी भेदभाव नासता, बोलाय गीताची पार्टी दिता. कोणीक तो जावं दी भेदभाव नासता, बोलाय गीताची पार्टी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपाक दाबल्या, जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. आमचे हात विस्तार धरया. म्हाका तुका गोपाळ आपल्या, जेजू आपयता. अनेक पाटी जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपाळ आपल्या, जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. सगळे मिबराव्या. देवाची उतार आमकां सांगता, सदांच तुमी खुशाली जाया, कळनासतना मागा. सोम्या जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या बापाक तुमचें तान इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी कळनासतना सोम्याची स्तुती करूंक जाय. कित्याक आमी ताचे एकवटांत आसाव, ताच्या मोगांत आमी आसाव.
तो आसले वरवीं आमी आसा. जर त्या देवान पुक्क केलें फुंकलें आमी वाऱ्यार उबोवन वयचें दिसल्या पोला सारकी धुळी सारकी परच्या दिसा आमच्या माथ्यार सिन्स घालता आसतना ह्या जाकान सांगलेलीं ती उतरां म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक. कसली उतरां? मनशा उडास कर मनशा तूं धूळ आनी धुळीक तूं फाटी वेतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उडास कर मनशा तूं धूळ आनी धुळीक तूं फाटी वेतलोय. इतलें कळीत आसोनी आमकां एका कानांत आयकता आनी एका कानान सोडता पूण हांगा जिरोंक सोडिना हांव. अशें वचोन अशें एका कानींतल्यान आयलें आनी एका कानांत भायर येता. दोनी कानांत आयकल्लें भितर जिरोंक सोडी जाय. उडास कर मनशा तूं धूळ तूं धुळीक फाटी वेतलय. थोडीं वर्सां आनी उपरांत निमाणें आमकां आसो एकच जागो. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या केदारां हांव सांडटलो म्हणल्यार पुरब्याचें गीत आसा न्ही गे. आपणाचें राज ह्या संवसारांत कांय थोडे फावटी चिंताव आमी म्हजेंच राज हांव आयिल्लो शाश्वत जियोवच्याक. सगळें म्हजें मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें म्हळ्यार कितेंच ना. सगळें ताणें दिल्लें. सगळें ताणें दिल्लें. ताणें दिल्ल्यान आसा. ताणें आमच्या आवय बापायक दिल्ल्या मुखांत्र आमच्या आवय बापाय मुखांत्र आमकां आयलां आनी आमच्या आवय बापायन दिल्लें. तें कोणें दिल्लें? तांकां ताणें दिल्लें. तांकां हाणें दिल्लें. जेजून दिल्लें आमच्या आवय बापायक. आनी आवय बापायचें कितें आसलें तें आज आमचें जालां. फाल्यांच्या दिसांनी कोणाचें गी जातलें. ನಿನ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದೋ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಜಗದ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮ. कालच्या दिसा कोणाचें गी आसलें आज आमचें जालां. फाल्यांच्या दिसा आनी कोणाचें गी जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयच्या दिसा पासून आमी एर्गां दिवया. देवान जायते बेसांव आमकां घाल्या. कृपा ताणें आमकां दिल्या आनी हो कृपेचो काळ देखून आमी सगळें जिवीत आमचें जिवीत सोम्याक आमी भिटून दिवया. जायते बेसांवांनी ताणें भरलां देखून उपकारी काळजान ताची आमी स्तुती करया. हो कृपेचो काळ. मार्कस एवांजेल अध्याय 1 वाक्य 14 देवाचे उतार थंयसर आमकां सांगता जेजू ताची परगट जिणी प्रारंभ करता आसतना जेजून परगट जिणी केदाळा प्रारंभ केल्ली खंयच्या वर्सा? 30 वर्सांचे प्रायर न्ही गे. तेन्ना आमचो तो खंय आसुल्लो? लोकां सांगत आसुल्लो. लोकांचे कश्ट जाणा जाल्लो, तांची परिस्थिती जाणा जाल्लो, तांची भोगणां अणभव केल्लो सगळो जेजू आतां ताचे परगट मिसां तो प्रारंभ करता. आनी उपरांत जेजू म्हणटा वेळ भरती जालो, देवाच्या राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला, बरी कबा सतमाना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वेळ भरती जालो आनी वेळ ना. वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला, बरी कबा सतमाना. तर देवाचे राज आमी अनुभव करचे जाल्यार कितें करीत जाय? कितें करीत जाय? आमचे पातकेची न्ही सांडूंक जाय, बरी कबार सतमानूंक जाय, देवाचे उतर आमी वाचूंक जाय, नियाळूंक जाय, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय आनी थवळ देवाचे राज आमी बगूंक शकतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गीत गावन सोम्याची स्तुती आमी करया. कित्याक तो आमकां हर एकल्या पातक्याक तो आपयता. वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला, बरी कबा सतमाना. थंयच देवाचो उलो स्विकार कर. आमची पातकी जिणी सांडूंक देवाच्या मोगाचे राजाचे सांदे आमी जावं, बरी कबा सतमानून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सोबोवंक ताचो आदार आमी मागया. गीत गावन स्तुती करया.
जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावून ताका हसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. बडा ताळ्या. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना. पिडेस्तांक वयसाची गरज आसा. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. आमी हर एकली एक न्हय एका रितीन पातकी. पूण आमचो पातक्यांचो मोग करचो जेजू हांगासर आसा. पूण आमच्या पाताक तो कंटाळटा. आमचो पातक्यांचो तो द्वेश करिना, आमकां कांटाळिना, आमकां पयस करिना. त्या प्रद्वारांतल्या स्त्रीक म्हळें आमी तुका गुन्यांवकार करिना बाये, वच आनी मुखार पातां करिनाका. हांव तुका गुन्यांवकार करिना. हे म्हणसर तुवें कसलेंय पातकां केल्लीं आसूंक पुरो. जिवितांत तुवें कसलींय पातकां केल्लीं आसूंक पुरो. ते सगळीं हांव पातकां लेखाक धरिना. हांव तुजो मोग करता आनी मुखार पातां करिनाका. तसो जेजू आमचो हर एकल्याचो मोग करता. तसो आमचो मोग करता. आमच्या पाताक तो कंटाळटा पूण आमचो तो मोग करता. पातक्यांचो मोग ताणें केल्लो, आमचे खातीर तो कुरसार मेल्लो. पातक्यांचो मोग ताणें केल्लो, आमचे खातीर तो कुरसार मेल्लो. पातकां तावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पातकां तावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावून हसिया करून ताची स्तुती. गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावून हसिया करून ताची स्तुती. मोगाच्यानो आमी सगळीं बसया. आमी सगळीं बसया. थोडो वेळ आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. थोडो वेळ आमच्या सगळ्या जिविताचें, आमच्या सगळ्या कुडीचें
तकलेतान पांया पर्यंत आमकां आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुडी भितर नाना जशे कश्ट आमी बघता. आमची कूड आमच्या पवित्र स्नाना वेळार त्या पवित्र तेलान आमकां मागलां. आमची कूड पवित्र. ह्याच खातीर सांबाळून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत देवाचे उतार सांगता, देवाचें मंदिर तुमी, देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करून आसा तुका कळीत नांगी. आमी देवाचें मंदिर, आमी हर एकली देवाचें मंदिर. हांव आनी तूं हर एकली ताका पवित्र. हर एकली भलायकी बरी आसली, पिडेस्त आसली, कश्टार आसली, मार्गादी वचून भीक मागतली समी ती पवित्र देवाची रचना ती. पूण आमी आमकां प्रत्येक रितीन ह्या सगळ्या मुखांतर आमी ते लायलेली पवित्र. पूण ते पवित्रपणे आमी वगडायला. ह्याच खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें मरण जाता आसतना आमकां निमाणे न्हाणयतात आनी त्या निर्जीव कुडीची लक्षिल्यान आमी दीस घालता आसतना त्या कुडीचो आमी उमो घेता. आमच्या मोगाच्या मनशाचो आमी उमो घेता. कित्याक? कूड पवित्र. आमची सगळी कूड पवित्र. पूण ती आमी पिडेस्त केल्या. पूण ह्या वक्ता मोगाळा भावा भयणीनो, आमचे कुडीचे सगळे समर्पण आमी करया. आमी देवाचें मंदिर, देव आमचे थंय बिडार करता. देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा. देवाचे ताबेरनाकल हांगासर आसा, आमच्या काळजांत आसा. जो 14 अध्याय 3 वाक्य 20 देवाचे तर म्हणटा, आपले तुज्या दारार उबो आसा, जो कोण म्हाका दार उक्ते घेता ताचे देव प्रवेश जाता. आमच्या काळजांत तो प्रवेश जावंक कशी करता. आमच्या जिवितांत तो येवंक तो कशी करता. पवित्र देवान ह्या पवित्र जिवितान आमच्या कुडींत ताणें येवच्याक आमी तयार करूंक जाय. आमी बसले कडेच आमचे हात आमच्या माथ्यार आमी दवरया. आमची दुनिया हात आमच्या माथ्यार आमी दवरया. नाना रितीचे कश्ट आमी बघता. आमच्या मतीन ना समाधान. थोडे पटी आमकां तकली दुखता, कितें जाता म्हणून कळना. आमच्या तकलेच्या शिरांनी कितें जाता आमकां कळीत ना. नाना चिंतना आमच्या मतीन गुंतात. कांय थोडे पटी बरी चिंतना, कांय थोडे पटी वायट चिंतना, कांय थोडे पटी पेल्याक बरें करची चिंतना, कांय थोडे पटी पेल्याक वायट करची चिंतना. सगळे आमच्या मती भितर गुंतात. कांय थोडे पटी आमच्या तकलेंत नकारात्मक चिंतपा. म्हाका भलायकी ना, म्हाका तशें जाता, म्हाका अशें जाता म्हणून आमी चिंतता. आनी जें कितें चिंतता तशेंच आमकां जाता. आमच्या कुडीन, आमच्या काळजान, आमच्या मोतीन प्रत्येक रितीन पॉझिटीव चिंतपा, सकारात्मक चिंतपा आमी ती नियाळूंक जाय. देखून इसाया प्रवादी अध्याय 50:5 वाक्य 7 देवाचे उतर सांगता, खोटो मनीस आपली खोटी चिंतना खोटे वाटो सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली खोटी चिंतना सोडूं. खोटो मनीस आपले खोटे वाटो सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडूं. माथ्या वचोवंचें अध्याय 5 वाक्य 36 देवाचे उतर म्हणटा, तुज्या माथ्याच्या नांवान सोपत करी नाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. हे म्हजे माथें हेड देवान रचला. बरी चिंतना आटोवंक, पयल्या विशयान बरें चिंतप आटोवंक.
जे कितें चिंतता हांव तेंच आमी जाता हांव बरो सकाळीं उठतच बरें चिंतता हांव बरेंपणूच घडटा पयल्या विशयां वायट चिंतता पयल्याक कांय थोडे फावटी वायट घडटा आनी ताचे वरवीं म्हजें तें वायट घडटा जे कितें हांव वमता तेंच म्हाका फाटीं मेळटा ह्या घडये म्हज्या माथ्याचें समर्पण आमी करया सदांच बरें चिंतूंक बरें आटोवंक आनी अशें म्हजी सगळी कूड भलायकी बरीत सांबाळूंक मगळ भाऊ भयणीनो सबारपोटी आमची कूड सगळी पिडेस्त जावं नाना रितीची समस्या आमच्या जिवितांत येवंक आमची चिंतनां खरान जर तर बरें चिंतता हांव बरो म्हूण चिंतता म्हाका देवान भलायकी बरीत कूड दिल्या म्हाका सगत दिल्या म्हाका त्राण दिला हांव आयच्या दिसा बरें करता बरें उलयता म्हणून हांव दीस आराम करता आनी हो दीस खरेंच तो बरोच जाता देवाच्या बेसावांनी भरलेलो जाता म्हजी पिडा शिडा पयस सरता संपूर्ण बरी भलायकी न्ही फकत म्हज्या माथ्याक म्हज्या हाता पांय मेळटा म्हज्या काळजान मेळटा तर आमचें समर्पण आमी करया आनी गावया सर्व सावदीता सर्व सावदीता सगळो म्हाका चड बोंदारा हांव समर्पिता सर्व सावदीता सर्व सावदीता सगळो म्हाका चड बोंदारा हांव समर्पिता आमचे हात आमी सकयल घालया आमचे दोळे आमी दांपया एक घडीभर दोळे आमी दांपया आमचे दोळे सोम्याक आमी भेटून दिवया आमच्या जल्मा वेळार आमी आमच्या कुसव्यातान भायर येता आसतना आमी संवसार पळयल्लो पयलें आमच्या आवयक पळयल्लें उपरांत बापायक पळयल्लें आनी आमच्या भोंवती आसच्या आमच्या भावा भयणी पळयलें जावं आस्पत्रेंत जावं घरांनी हो संवसार आमी देखिल्लो ही दिश्ट दिल्ली सोम्यान हो सोबीत संवसार पळोवंक ताणें आमकां दिश्ट दिल्ली माते वसवंजला देसो वाकी पदराडान देवाचें म्हणटा देवाचें तर म्हणटा दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो आमची दोळ्याची दिश्ट सारकी आसूं न्ही जायते पोटी आमी कुरडे जावंक साध्य आसा पेल्याच्या कश्टांक आमी कुरडे जावंक साध्य आसा पेल्याच्या बरेपणाक आमी कुरडे जावंक साध्य आसा आमच्या जिवितांत बरेपणाक आमी कुरडे जावंक साध्य आसा बरी चिंतना मती दाटयता आसतना आमचे दोळे जे कितें आमी पळयता तें बरेंच जावंक जाय म्हज्या दोळ्यांनी हांव कितें पळयतां पेल्याचें बरेंपण हळशीक बीन दुरां आनी एकल्या दुबावान पळोवचें आनी एकल्याक वायट चिंतून खोटे दस्ते नावे पळोवचें तें सगळें म्हाकाच नासाक कोण पावयता ह्याच खातीर जेसू म्हणटा माथ्या वसवांचें ते 5 वाक्य पतोमतान तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी उडय सगळी तुजी कूड एमकडन घाल लास्टचे प्रास तुजो एक विसवो तुवें होगडावन खाण गेल्लें अदीक बरें दोळो कोंकण काडचो म्हणजे आमची दिश्ट सारकी करची तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता मो तुज्या दोळ्यांतलें आडें तुका कित्याक दिसना तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनासल्यार तुवें तुज्या बाबाक बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून तुवें कशें म्हणचें कापाट्या तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें पयलें हांवें बरें जावंक जाय आनी उपरांत बरें पेल्याक बरेंपण करूंक जाय पेल्या विशयांत उलयता आसतना म्हजी जिणी कशी आसा म्हूण हांवें व्हरून पळोवंक जाय म्हजें कुटुंब कशें आसा म्हूण हांवें पळोवंक जाय म्हजीं भुरगीं कशीं आसात खंयच्या वाटेन समकून आसात तांचें हांव कशें पालन पोशण करता तांकां कशें बरी देख दिता
म्हजें जिवीत आज कशें आसा तें हांवें पळोवंक जाय, व्हरून पळोवंक जाय. म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसूंक जाय. आनी आतां आमचे दोळे सोम्याक आमी समर्पण दिवया. मोगळा जेजू, म्हाका तुवें दिश्ट दिल्याय, म्हाका तुवें दिश्ट दिल्याय. त्या कुरड्या बार्तिमेवा तुवें दिश्ट दिली, ताच्या दोळ्यांक तुवें सिंपी लागयली, ताका भलायकी दिली. मोगळा जेजू, दैहीक रितीन हांव पळोवंक शकता, पूण आत्मीक रितीन हांव कुरडो जाला. जेजू, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणून आमी मागया. आमचे हात आमच्या दोळ्यांक आमी लागोवया आनी सर्वस हांव दिता म्हणून गीत आमी गावया. सर्वस हांव दिता, सर्वस हांव दिता. सोलोस म्हाका चढवून दारा हांव समर्पिता. आतां आमी सकयल गेल्या. आमचें तोंड, आमची जीब सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 19 देवाचे उतर आमकां सांगता, पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र तुमी उलया. कितले फावटी हे आमच्या तोंडांत हे आमच्या जिबेंत पुस्ती उतरां, हळशीक उतरां, पेल्याक दुरसोवची उतरां, पेल्याक जिवेशी मारची उतरां, पेल्याचो मान काडची तसली उतरां आमी उलयल्या. आनी ह्याच जिबेर आमी कुमगार घेतला, ह्याच जिबेर आमी कुमगार घेतला. त्याच जिबेन देवाचे उतार आमी वाचला, देवाचे उतार आमी प्रगट केला. आमी ना फावो मोगाळ भावा भयणी ना. फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 7 देवाचे उतर म्हणटा, हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून प्रगट करूंक जाय. देवान आमकां जीब दिल्या, ताणें तोंड दिलां ताचे उतर प्रगट करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताची महिमा प्रगट करूंक, सोमी म्हणून उलो करूंक, जेजूक उलो मारूंक. पूण ह्या जिबेचो आमी दुरुपयोग केला. जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 देवाचे उतर म्हणटा, उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें व्हड रान लासून बसमीता पळया. जीब ही निजाकी उजो, खोटेपणाची रास आमच्या सांद्या मध्ये आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता. आमचे उलोवणे आमच्या जिविताक, पेल्याच्या जिविताक, पेल्याच्या कुटुंबाक, पेल्याच्या घराक उजो दिता म्हणटा देवाचे उतर. फुडें वाक्य 9 म्हणटा, हे जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता आनी त्याच जिबेन देवाच्या सारक्यान रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. देवाक मात्र आराधन केल्यार पावना, आमच्या भावा भयणी सोय आमी आराधन करूंक जाय, ताची मोगान आमी जतन करूंक जाय. त्या जेजूक आमी आराधन केल्यार पावना, आमच्या कुटुंबांतल्या आवय बापायचे मोगान जतन करूंक जाय, पिडेस्त भावा भयणीचे आमी जतन करूंक जाय. कित्याक देव आमचे थंय हर एकल्या थंय तो वस्ती करता. देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपाचें जावन ताणें आमकां रचलां. आनी एका व्यक्तीक हांव खोट्या दृश्टेन हांव पळयता जाल्यार हांव म्हजें मिसांव हांव विसरलां. देवाचें व्यक्तित्व ताचें तें आसा म्हणलें म्हाका विसर पडल्या. म्हजी जीब, म्हजें तोंड सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. तोंडांतल्यान भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगता शिराप, पूण ह्या फुडें म्हज्या तोंडांतल्यान आशिर्वाद मात्र बरें पेल्या बरें करचें मात्र तें उलोवंक सोम्या म्हजें तोंड उगड. एफाता उक्तें जा म्हणून थंयसर मोन्याक जेजून ताची जीब सुटाशी केली. एफाता म्हणून त्या पवित्र स्नाना वेळार त्या भुरग्याक तें सुतार सांगून याजाक मागता.
तोंडाचेर ताच्या ओंठाचेर कुर्साचो गुर्त काडटा एफाता. तसोच जेजू म्हजें तोंड उक्तें कर म्हणून आनी म्हाका पवित्र कर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया आनी गावया. आमच्या तोंडाचेर हात धरया. सर्वसाव दिता सगळो म्हाका सडवंडारा हांव समर्पिता. आमच्या हात आमी सकयल घालया. आमचे कान देवान आमकां आयकोवची सकत दिल्या. देवान आमकां आयकोवची सकत दिल्या. पूण आजकाल आमी कितें आयकता? संवसारांत आवाज चड जाला. संवसारी आवाज चड जाला. उठताना बसताना न्हिदताना खेळटाना मागणें करतना आमकां आवाज जाय. भुरग्यांक सयत वर्सां भितरल्या भुरग्यांक सयत देवाची वळख दिवच्या बदलाक तांच्या हातांत मोबायल, व्हड टीव्ही, आवाज आवाज आवाज. मोबायल आसतना भुरग्यांची शिकप जायना. आनी तींच भुरगीं उपरांत त्याच मोबायला एडिक्ट जावन रातीचे सस्पतात मोबायला खातीर, माध्यमा खातीर, वस्तू खातीर. पूण आमच्या कानांनी आमचे कान उक्ते दवरूंक जाय. आमचे कान सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार ह्या जाकान आमच्या कानाचेरी कुर्साचो गुर्त काडून म्हणलें आसा, सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिलें, मोन्यांक जीब दिली, तशें तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतार आयकोन घेवंक आनी बाबार्थ उसारूंक तो फावो करूं म्हणून कुर्साचो गुर्त कानाचेर आनी तोंडाचेर तो काडलेलो आसा. सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिलें आनी मोन्यांक जीब दिली, तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतार आयकोन घेवंक आनी भावार्थ पटकन करूंक उसारूंक तो फावो करूंक. देवान आमकां कान दिल्लें देवाचे उतार आयकोंक, एकामेकाचे कोपरो आयकोंक न्हय. ताणें कितें सांगलें आनी कितें म्हळें, तो खंय गेलो वो खंय गेलो ना. देवान आमकां दिल्लें प्रथम उद्देश देवाचे उतार आयकोंक, पेल्याचे कश्ट आमी आयकोंक. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे कान देवान आमकां आयकोवची सकत दिल्या. देखून ह्या देण्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आमचे कान आमी ताका समर्पण दिवया. जर तर आयकोंक मेळनातलें जर आमी आत भाशेन कांय उलयचें आसलें, कोण कितें उलयता तें आमकां कांय समजनातलें. पूण भलायकी बरीत कान देवान आमकां दिल्यात, आयकोवची सकत दिल्या. ह्या फुडें कितें आमी आयकल्लें, येदोळ म्हणसर कितें आमी आयकल्लें, वायट संगत्यो, कांय कोणाचे खबरो. पूण ह्या फुडें देवाचे उतार दिसपडटे वाचून आयकोंक आनी तेच देवाचे उतार आमी प्रकट करूं. पेल्याचे कश्ट आमकां आयकोंक फावो कर जेजू म्हणून आमी मागया आनी आमचे कान ताका समर्पण दिवया. सर्वसाव दिता सर्वसाव दिता सगळोच म्हाका सडवणारा हांव समर्पिता. आमच्या हात आमी सकयल घालया. आमची काळीज सोम्याक आमी भेटून दिवया. आमचे काळीज आमच्या सगळ्या कुडींत एक प्रमुख अंग. काळीज आवलें तर दुसरें कितेंच प्रयोजन ना. पूण काळीज फकत एक कुडी सुविसो मात्र न्हय,
थंयच जायतीं भोगणां आटापून आसात. जो कोण पयल्या थंय मोवाळे दाखयना, रागान उलयल्या तक्षण रागान तो जाप दिता, ताका आमी म्हणटा ओय कोलो काळीज नातलो मनीस. पूण ह्या घडये आमी सोम्या लागीं आमी मागया, जर आमचे काळीज आमी घट केला, फातरा सारकें केला, कांय थोडे पटी कोणे सांगले उतार आमी आयकून आमचे काळीज घट केला, भोगसूंक आमी तयार नाव, आमचे काळीज आमी घट केला, आमचे काळीज आमी मेळे केला, आमच्या पातका वरवीं, आमच्या खोट्या चिंतना वरवीं, आमच्या तकलेंतल्यान सुरू जाता. आनी जे कितें चिंता ते आमच्या काळजाक आमी व्हरता, आटयता, जगोवन दवरता. पूण आमच्या काळजांत आमी बऱ्यो संगती जगोवन दवरूंक जाय. मोरयेन ह्यो सगळ्यो बऱ्यो संगती तेज्या काळजांत तिणें जगोवन दवरल्यो. सदांच देवा विशयान ती उलयताली, चिंताली, आटयताली. पेल्या विशयान, पेल्या कशें कुमो करच्या विशयान ती आटयताली. सगळें तिणें आमच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. मत्तेवास वांजलाते 5 वाक्य 8 देवाचें उतर म्हणटा, नितळ मनाची काळजां मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. मत्तेवास वांजलाते 15 वाक्य 18 देवाचें उतर म्हणटा, मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतल्यान उपजता, मनशांक तें मेळयता. कोटणी चिंतना, कुन, प्रद्वार, व्यभिचार, सोरी, फोटसाक्स, गाळी, शिराप ते काळजांतल्यान उपजता. आमच्या मोतींत आमी चिंता, काळजांत आमी जिरयता, तोंडांतल्यान तें भायर येता. पूण आमच्या तोंडांतल्यान बरें संगती भायर येचे जाल्यार आमच्या काळजांत बऱ्यो संगती आमी बरी जाय. मोग, दया, बक्षाने, सोडदोड, विश्वासपण, हे सगळे संगती, जायत्यो संगती, बऱ्यो संगती आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरल्यार मात्र आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता बरेंच. देखून दाविदान म्हणलेलें तें किर्तन आमी दिसपडटे म्हणूंक जाय. एक निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा, एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमी सगळीं म्हणया, जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमचें काळीज सोम्याक भेटून सांगत आमी गावया. आमचे हात काळजाचे दवरया. आमची काळजाची पिडा आसली जाल्यार सोम्याक आमी भेटून दिवया. सदांच बरें आमी चिंतू, आमची भलायकी बरी काळीज आमचे ती आसूं. सगळोच म्हाका सळवून दारा हांव समर्पिता. आमचे हात आनी पाय सोम्याक आमी भेटून दिवया. सांपावलो तिमोथी बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 8 देवाचे उतर सांगता, हर एक सुवातेर राग झगडीं पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय. आमचे नितळ हात आमी मागण्याक उबारी जाय. आनी तवळ आमचे हात नितळ आसा तर आमचे मागणे ते फळां बरीत जाता. ना तर कितलेंय दिबे घाल, कितलेंय हात वयर करून तूं माग, तें आमचें मागणें फळां बरीत जायना. आमचे हात देवान दिल्लें एक देण. ह्या हाता वरवीं आमकां जायतें बरेंपण करूंक देवान आमकां सकत दिल्या. दोनी हातांक 5-5 बोटां, वस्तू धरूंक, सोडूंक, बरें करूंक, बेसांव दिवंक, एकामेकाक कुमोग करूंक ताणें आमकां दिल्यात. न्ही एकामेकाचो नाश करूंक, न्ही शिराप दिवंक, एकामेकाक बेसांव दिवंक, एकामेकाक कुमकेचे हात दिवंक देवान आमकां हात दिल्यात.
आमकां पांय दिल्यात, आमची सगळी कूड ह्या पांयांचेर वजन घालून आसा. भलायकी बरी पांय दिल्यात, ते आमी सम्याक समर्पण दिवया. बऱ्या वाटेन सतानितीच्या वाटेन आमी समकच्या बदलाक वायट वाटेन आमी समकल्या, अन्याय अनितीच्या वाटेन आमी समकल्या, पेल्याचे भितर घालूंक आमी चिंता, अन्यायाची वाट आमी धरल्या. पूण जेजू म्हणटा नितीच्या वाटेन समका, अशीर वाटेन भितर सरा, कित्याक नासाक वन पावयता तो दारवटो, तो रुंद अशीर दारवटो, अशीर वाट, सम्यान दाखयल्ली वाट, सम्यान समकल्ली वाट, सताची वाट, नितीची वाट, प्रामाणिकपणाची वाट, मोगाची वाट, बोगसाण्याची वाट, तीच वाट दिसपडते समकोंक सम्या म्हाका फावो कर. म्हज्या हातां पांयांक बळ भलायकी घटाय तूं दी, म्हजे हात पांय तूं निर्मळ कर. म्हज्या हातांनी कितले बटी हांवें शिरापला, मागण्याक हांवें हात उबारल्यात, हालेलुया म्हणला. पूण यास म्हज्या हातांनी कितलें वायट हांवें केलां, म्हज्या सुकुडींतय आनी पेल्याच्या व्यक्तित्वाक कितले हांवें शिराप मागल्यात. अन्याय आनी सत आसतना ताका हांवें हात मेळयला. तुज्या सांगात हांव आसा, ताका बूज शिकय, ताचें नांव पाड कर म्हणून अन्याय करतल्या आनीत करतल्या व्यक्ती सांगता म्हजे हात हांवें मेळयल्यात आनी म्हजें व्यक्तित्व मेळ्ळां. आनी ह्या वरवीं म्हजी सगळी कूड पिडेस्त जाल्या. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान दिल्ले हात बरें करूंक, देवान दिल्ले हात देवाचो आशिर्वाद आमी जोन वचो आशिर्वाद आमी पेल्याक दिवंक. देवान दिल्ले पांय सतानितीच्या वाटेन समकोंक, देवान दिल्ले सगळे विश्वे, आमचे लैंगीक विश्वे सगळे, आमची सगळी कूड आमची ती पवित्र केल्या, ती पवित्रपणान आमी सांबाळूंक. सगळे आमचे स्कतकाय, सगळे आमचे पिडा शिडा सगळे आमी सम्याक आमी भेटोवन दिवया. ना तर इसाया प्रवादीच्या पुस्तकात देवाचे उतार आमकां सांगता, मागण्याक उबे रावता आसतना, तुजो हात उबारता आसतना म्हजे दोळे हांव दामतलो, म्हजे कान हांव बंद करतलो, म्हजे दोळे हांव दामतलो, म्हजे कान हांव बंद करतलो. तुमच्या मागण्याक हांव कान दिवचो ना म्हणटा देवाचे उतार. म्हजे हात नितळ आसात, म्हजी कूड सगळी नितळ आसा, तेन्ना हांवें मागिल्लें देव आयकता. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हजी सगळी कूड, म्हजे हात आनी पांय, म्हजे लैंगीक विश्वे, म्हजी सगळी कूड तकलेतान पांयां पर्यंत सगळे सम्याक आमी समर्पण दिवया. म्हजी अस्कत कूड, पिडेस्त कूड, म्हज्या भाव भयणीची कूड, जी कोण देवाच्या मोगातान पयस आसात, जी कोण एकामेकाच्या संगतपणांत कुटुंबांत एकवटान जियोनच्या बदलाक ती पयस आसात, एकामेकाचे बरेपण आशिल्ल्या बदलाक नास आशेतात. भावा भयणी मदलो तो द्वेष, आकार, राग, मोसोर सगळे पयस वेचाक सम्याक आमी समर्पण सांगत आमी गावया. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. आमचे हात सम्याक विस्तारून सगळोच म्हाका चढवंदारा हांव समर्पिता. अनेक बटी सांगता सर्व व्हडल्या ताळ्यान सर्व साव दिता, सगळोच म्हाका चढवंदारा हांव समर्पिता. सगळे आमी देवी घालया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमचे सगळे कुडीचे आमी समर्पण केलें, तकलेतान पांयां पर्यंत आमी समर्पण केलें. आमची कूड भलायकी बरी सांबाळच्याक. ह्या फुडें आमी कितें करूंक जाय त्या विशयांत आमी नियाळ्ळें. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी आमची सगळी कूड, आमच्या कुडीचे विश्वे आमी पवित्र केले. त्याच पवित्र कुडींत आमी सम्याक उपरांत घेता. देवाचें मंदिर आमी देवाचो आत्मो आमचे थंय बिडार करता. जो कोण एकलो देवाचें मंदिर नाश करता ताका देव नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र
आणि त्यांचं मंदिर तुम्ही आम्ही. जी बेसांव आमकां गरज आसा, जी मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या, आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आमी घेवन आयल्या, आमच्या कुटुंबांत आसल्या, आमच्या घरांनी अंतुळणार आसल्या पिडेस भाव भयणी, प्रायवेंत आवय बापाय, आस्पत्रेनी आसल्या, आश्रयान आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या साल्या, आमच्या भुरग्यांपणा कुटुंबांतली येवजनां, परगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणी हर एकल्या सोडासकान तांचे खातीर आमी मागया. तांणी ह्या पवित्र कायांत तांणी वाडोवंक, तांच्या सगळ्या व्यक्तित्व म्हाका जेजूक साक्ष दिवंक, ताचो आदार आमी मागया. ताचें बेसांव घेवच्याक आयते आमी जावया गावन गीत हे देवाडा सक्रामेंतान. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजें सोडवण सफळ सदांच आमचें तें बगीत सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. तुझ्या येता सुम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकांची सोम्या मिळता मोडा मोडा तुका लब्धता. सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा. तुझ्या आदाराचे सोम्या पात येवन आसा. भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या. सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मानता. त्या काळजा मंदिरांत तुझ्या येता. सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकांचे सोम्या निरळता. मोडा
धबधबता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोफे असो. क्रिस्ताते मोगाच्या भावा बहिणीनो, हे दोळसू व अपूर्व रितीन आराधन करून आमचे सगळे कुडीचे आमच्या जिवाचे समर्पण करून सोम्याची आशीर्वाद आजून गेल्या आणि त्याच जेजूक लागशिल्ल्यान एकवटो आमची ह्या पवित्र कुडींत जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी आतां आयती आसा आनी हें पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हो कृपेचो काळ, प्राजीत काळ, देवाच्या कृपेन भरलेलो हो काळ. देवान तुमकां दिल्या ती कृपा तुमी व्यर्थ करून घेनाकात म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता. हो कृपेचो काळ, देवाच्या बेसांवांनी भरलेलो हो काळ आनी प्रत्येक रितीन ही घडी देवाच्या कृपेन भरलेली घडी देवाच्या मोगान बरोवंक ताचे कृपेन नेटोवंक ताचो आदार आमी मागया आनी हें पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच अवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. काकुळदारा बापा, प्राजिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे बरे आमचे कुडीची दंडवंत खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारीशें कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पयलें वसाप हांवें नेमलो उपास वो नैवे इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. थांबा नासतना बोब मारा, तूं तेरे पोरी तुजो ताळो उबारा. म्हज्या पोरजेक आपली गुन्यांव परगट करा आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चला. तें रास्ट आनी आपले देवाची धर्मशास्त्र जाणूंक ना म्हणल्या भशेन 3 दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ते नितेचे कायदे मागतात आनी देवा लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया तुमी
उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागाराक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यारय ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचो ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात, घोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास ह्या रितीन तुमी प्राजीत करता तो दीस म्हाका पसंत तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना हांव पसंत करतां तो उपास हो आनी तिसो संकळी मोडा. जो आमचें बांद सोडोया, दर्द सोंसतल्यांक सुटका दिया. हर एक झू मोडून उडोया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. गरदर नातल्यांक बिडार दिया, विंगण्यांक पांगरूंक दिया. आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमच्या नितीवंतपणान तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी तांकां आपयतल्यात आनी तो म्हणटालो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. दुःखिस्तानी कालते काळी सर्वेस पोरा, तू तिरस्कार करचो नाय. दुःखिस्तानी कालते काळी सर्वेस पोरा, तू तिरस्कार करचो नाय. काकुळदार देवा मुंची काकूत बोकड मुळ्या देवा मुचे गुन्यांव पुसून तू म्हाका म्हज्या प्रदाच्या खतांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुःखिस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा, तू तिरस्कार करचो नाय. मुसो गुन्यांव हांव वळखून घेता, मुजी पाताक सदांच मुजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. दुःखिस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा, तू तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतां. कोंबल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक घालते काळीज. दुःखिस्तानी घालते काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुःखिस्तानी कालते काळी सर्वेस्परा, तू तिरस्कार करचो नाय.
तू केसांनी कालते काळी सर्वेस्परा तू तिरस्कार करचो ना वंदन तुका नित्यसा महिमे बरी द्राया वंदन तुका केसा महिमे बरी द्राया बरें सोदा आनी वायट सोडा तेन्ना तुमी जियेतेल्या आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी द्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी द्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या तवळ जुवांचे शिस जेजू सशियन म्हणाले आमी आनी फारिजेव साबार पोवटी उपास करता पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत कासराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशियतगी होरेताक तांचे थावन कानवरचे दीस येतले थवळ ते उपास करतले देवाचे उतर हे अकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मगाच्या भावा बहिणीनो प्राजीत काळार आमी आसा प्राजीत काळाचे दोंडोनी आमी करून आसा सिंसच्या बुधवारा 3 उपाव आमकां सुवार्थेन दिल्ले आमी आयकल्ले मागणे उपास आनी दान धर्म आनी आज उपासा विशयान थोडो नियाळ करया कित्याक आयचे पयले वाचप उपासा विशयां सांगता आयचे सुवार्थेन ती उपासा विशयान जेजू आमकां सांगता बरयता कानवरचे दीस येतले आनी तो व्हड उपास करतले देखून आमचो उपास शास्त्री आनी फारिजांचो उपास जावचो न्हय खऱ्या स्पिरिताचो उपास तो जावंक जाय आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचे उतार आमकां थंयसर सांगता कसलो उपास देव पसंद करता उपास करता जाल्यार ताचे बराबर लढाई झगडी तुमी करतात उपास हांव पसंद करिना आनी तो म्हणटा देवाचे उतार आमकां सांगता हांव पसंद करता उपास वो आनी तेची संकळी मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसल्यांक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया वेणग्यांक पांघरूंक दिया तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात ह्या देवाच्या उतराच्या आदारान आमी कसो उपास करचो मोठव्यान आमी नियाळचें तर आतांच्या पापसाहेबान भगवंत लियो सोदाव ताणें 5 रितीन आमी उपास करयत म्हण ताणें आमकां सांगलां एक खाना जेवणाचो उपास फास्टींग फ्रॉम फूड गरज आसा गी आसा गरज आसा कांय उपास करता आसतना आमकां इल्लीशी पोटाची भूक लागता आसतना
पेल्याची बूक कितें म्हूण समजूंक आमकां तें सलीस जाता. जेजून उपास करूं नागी माते वसवांचेल अध्याय 4 वाक्य 2 देवाचे तर सांगता ताणें 40 दीस आनी 40 राती ताणें उपास केलो. आमी कांय थोडी बटी मनशां आसा मास केल्यार ओडना मासा कांय नाचो आमी दोनी करता मासाय खाता मासय खाता. उपास करचें खाली डायट केल्ले बरी करचें न्ही. आमची कूड शिस्तेन दवरूंक आनी आमचो आत्म्याची वाडावळ आमचें तें जावंक कांय थोडो उपास करचो. आमी उपास करता आसतना देवाचेर आमी विश्वास दवरता. आमची पोटाची भूक कितें म्हूण आमकां समजता. मनीस खाना वरवीं मात्र जियेना बघा. देवाच्या तोंडांत हांव भायर जाता देवाच्या उतरांत हांव न्ही मनीस जियेता. माते वसवांचेल अध्याय 4 वाक्य 4. आनी म्हाका सांगलें आमी उपास करता आसतना भुकेल्या पोटाची आमी गरज समजता. देखून उपास खाना जेवणाचो उपास ते गरजेचें. ग्लटनी आमी म्हणटा पोटार्दपण ते पातात लेक मीत नासतना खावचें सकाळीं खावचें दनपारां खावचें न्हिदता नाही खावचें न्हिदेन ती खावचें. थोड्या न्हिदेन खावची सवय आसता न्ही गी न्हिदेन खावची सवय आसता थोड्या दिसाकी खावचें सगळो दीस खावचें. कुडीची कांय दोंडणी करता आसतना दोंडणी करची जाल्यार कांय इल्लेशें उपास करीत जाय. दुसरें पाप साहेब आमकां सांगता फास्ट फ्रॉम हेटफूल वर्ड्स. खाली काना जेवणाचो उपास केल्यार पावना राग आनी द्वेशतावन आमी उपास करचो. द्वेशतावन रागातावन उपास करचो म्हळ्यार एकामेकाची गोबरो करचें उलोवचें तातूंत उपास करचो ती संवय सोडून सोडची. पयल्या विशयान नकारात्मक चिंतचें आनी एकल्याक दुरसोन उलोवचें आनी एकल्याच्या विशयांत नाका जाल्ल्यो खबरो करच्यो तें सगळें सोडून सोडचें हो सगळो उपास. फकत कुडीचो खाना जेवणाचो उपास करचो मात्र तें उपास न्ही. हेटफूल वर्ड्स द्वेशतावन रागाच्या त्या आमचे सदांचे सवयेतान आमी उपास करचो. आनी तिसऱ्या पापसाहेब म्हणटा फास्ट फ्रॉम स्क्रीन्स अँड सोशल मिडिया. मोबायल आनी सामाजीक माध्यमांतान आमी उपास करचो. सकाळीं उठले तक्षान पुसूंक सुरू करचें मोबायलान वयर सकयल फाटीं मुखार. उठले तक्षान आमकां मोबायल जाय गे. सगळो दीस कांय थोडे बटी तुमी पिकनीक येता आसतना पळया फ्रेंड्सां पिकनिकाक येतात एकामेकाचो सांगात पण बगूंक एकामेका कांय संतोश पावोवंक एकामेकाचो एकवट पासारूंक सक्कळी मोबायल खान घेवन पिकनिकाक गेले जाल्यार ती खान जाता. सक्कळी मोबायलान बिजी पिकनीक बोर कांय ना सक्कळी मोबायलान बिजी. आजकाल भुरग्यांच्या हातांत आराधना वेळार आमी थंयसर समर्पण करता आसतना म्हळें भुरग्यांच्या हातांत ही मोबायल आवय बापायन करची व्हड चूक ती. देखून भुरगीं मागीर व्हड जाता आसतना नाना रितीची पिडा सुरू जाता. तांकां मोबायल हातांत दिया मागीर पुरा तांचें काम पूर रावता. तांचे मोबायल तुमी काडा डेस्परेट जातात डेस्पर जातात. पूण मोबायल हातावन आमी उपास करचो म्हणजे देवाक आमी वेळ दिवचो. आवाज संवसारांत आमी भायर येवचें
सगळो दीस मोबायल यूट्यूब ते सगळें स्टेटस पळोवचें आनीक आनी कितें पळोवचें सगळी म्हणून तेचे सगळे एक न्ही एक कोणी समागट पळयनात. आनी तूं उपास केल्ले वरवीं आमी सडीत देवाक आमी थंयसर वेळ दिता, मागण्याक आमी वेळ दिता. तिसऱ्यान आमी चवथ्यान आमी उपास करूंक जाय फास्ट फ्रॉम कंप्लेंट्स एंड नेगेटिविटी. बाब साहेब म्हणटा फास्टींग फ्रॉम कंप्लेंट्स एंड नेगेटिविटी. दुर्सोने आनी नकारात्मक चिंतपातान उपास. नकारात्मक चिंता आमचे ते आनी पेल्या थंय. ताच्या बदलाक पॉझिटीव चिंतप. नथींग इज गुड. कितेंच सारकें ना म्हणच्या बदलाक एवरीथींग इज गुड. थँक्यू लॉर्ड. सगळें सारकें आसा. म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार हांवें दुरसोवचें न्ही. देवाक हांवें अर्गान दिवचें. नकारात्मक चिंतपातान हांवें भायर येवचें. तोय उपास. आनी पांचवें निमाणें फास्टींग फ्रॉम इंडिफरन्स. निर्लक्षतान उपास. आनी निर्लक्षा ती मोगाक विरोध. गरजेवंत आसतना तांची विसर आमी पडची ती निर्लक्ष. निर्लक्षतान उपास करचें म्हणजे एक सुर्यांतय आमी गमाण दिवचें. म्हाका कांय पडोवन वचना तो ताचें पळोवन दी. तें निर्लक्षपण. पूण कोणी एक सूर आसा ताका हांवें सांगात दिवचो. कोण गरजेवंत आसा ताका हांवें कुमोक दिवची. कोणाकी बुकसूंची गरज आसा हांवें तक्षान बुकसूंक इन्कार करचें न्हय. आनी दाळायची करणी करूंक सदांच तयार आसचें. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, हाच्या देवाच्या उतरांस आमी तेंच आयकलें. अन्यायाची आनी तेची सांकळी आमी मोडून घालची. गरजेवंताक आदार दिवचें. बुकेल्ल्या काणजेवाण दिवचें. एकामेकाच्या गरजां पावचें. आनी प्रत्येक रितीन म्हज्या आनी देवा मदलो आनी म्हज्या आनी एकामेका मदलो संबंद हांवें घट करचो. आनी आमचो उपास हें सगळें करूंक म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद घट करूंक म्हज्या आनी एकामेका मदलो संबंद घट करूंक तो उपकारून दी. आमेन. मुंडोबायन अण्णा बी आयल्या अत्रेगात ओपून दिता. घालतून तांचे काणिकांचे बाप्पा तुझे दैवीक बेसा. घालतून तांचे काणिकांचे बाप्पा तुझे दैवीक बेसा. मुखार बाप्पा काळजा आमची जेजू संगी दितां तुका. मुखार बाप्पा काळजा आमची जेजू संगी दितां तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामन मागात. देवा आमच्या मोगाळा बापा, प्राजीत काळाची दंडनेची आमची ही बली तुका भेटयता. तेचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलें कर आनी आमच्यो वायट वंदोन्यो दमोवंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतेल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता Povit, 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 Calvaram să servesc por tu. Sărani somsat, băla tuja vaibhava, un sargi tu ca jai jai jai, un sargi tu ca jai jai jai. सर्वेस पराचे नवी येता दाता जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 बापा करूस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परीन जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या वगडासा करात भावार्थ सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अक्रेता तुझ्या येण्याक आम्ही अक्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमचे भगवंत बापा पिता पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवस दवर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर हांव समेत चिताय कर म्हण आमी मागता हांव कारमरी देवाची माया संगती भगवन जुदे ती सुपती भगवन धर्मदुतां भगवन सोम पावल दुसरो आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विज्ञान वरले कधी बेजारांतले पिडे चिड्यांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय समाधान बरी भलायकी संतोश एकवट तूं आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्त स्वतःला ससण्याची सुम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुडेन रगत आमी सेवंक वेता ते आमच्या जडतेने ख्यासली ना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडेक भलायकेन वकात दिव. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गी मनान आमकां पश्चात अमर जिवा खंती दुखान कश्टा वावरान आमच्या विशेवा पूर्ण जीवन पोनाक आमच्या धन्या देवा सासिक उदक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा गोळ्या बोऱ्या इष्टा करया ये काळजात मोज्या सोम्या जेजू
येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या सोडबोंदारा बसयलेल्या संवसारा उजवाडा आत्का मरणांत सोडयल्या आमच्या दारोगा पाटय उजवाड दामडाय काळो दाडोत्म्याक तुज्या धाकय दयेन वाट खोजेक तुज्या मोगाच्या घुळ्या भुरल्या इश्टा करया येवन काळजाक म्हज्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या घुळ्या बोऱ्या इश्टा करया ये काळजाक म्हज्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या हे घडीभर आमच्या दोळे आमी धांप्या काळज जातल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया सांपावून सांगलें तें देवाचे उतार परत एक घडी बरी उडासा काडया देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करता न्ही देवाचें पवित्र मंदीर तुमी हांव आनी तुमी देवाचें मंदीर आनी ताच्या येण्या वरवीं आमी सडीत पवित्र जाल्या देव जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करून आसा आमचें काळीज जावंक जाय उक्तें ताबेरनाकल त्यास जेजूक घेतलेली आमी त्यास जेजूक आमी आमच्या कुटुंबाक आमी व्हरून येता जेजूचें व्यक्तित्व आमच्या व्यक्तित्वान परजळोवंक जाय जेजू आमचें तें आसा तो जेजूक आमच्या सेवे मुखांतर आमच्या मोगान आमच्या संबंधान त्यास जेजूक आमी पेल्याक दिवंक आसा कनवळ्या बापा ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय ह्या काळार आमच्या पिडेस आत्म्याक तुका कुळतीन दिताय तें वखद सुफळायन घेवंक आमची मनां अदीक ऐती कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्वद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे बोट उपकार सारक्या भोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोगूट जिविता इंडा तुझ्या दिली वरमेलपण घेऊन जुबा दुसऱ्या वंदिता सर्वतीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया
सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकरिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सातान दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. दयाकन बसया. भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्या मुखांत आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवया. साबार जाणांनी अर्गां उल्यांगसर बरपणीशी दिल्ले आसात. दोगां जाणां फोव केल्ल्या स्वरूपकारा पासून अर्गां दितात. फेब्रुवारी 6 तारखे जुआंव पाल पुणशेताच्या फेस्ताच्या संभ्रमांत भाग घेवंक फावो जाल्ल्या पासून एक भक्तीक अर्गां दितात. पुणशेताच्या नव्यानांत भाग घेवंक फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. जुआंव पाल दुसऱ्याच्या मजतीन साबार उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. कुटुंबांत सूख संतोश समाधान बरी भलायकी समृद्धी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. कुटुंबाक व्हड अवघडांतले राखल्या पासून अर्गां दितात. ड्रायव्हिंग लायसन्स परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. बरें काम फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. साबार उपकार आमकांय मेळ्ळ्यात. ह्या सर्व उपकारा पासून आमी एक घडीभर आमी अर्गां दिवया. आजच्या दिसांक सर येवन ताका आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचें उतार आयकूंक आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक संपूर्ण रितीन तकलेतान पांयां पर्यंत आमकां सांबाळून समर्पण करून आमकां देवान पवित्र केल्यांत आमकां ताचे कृपेन भरल्यांत भलायके बरीत आमचें व्यक्तित्व आसच्याक ताणें आमकां कृपेन भरलां बेसावांनी भरलां. अपुरबायेचो वेळ कृपेचो वेळ बेसावाचो वेळ ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. साबार बरेंपण आमच्या कुटुंबांत जालां. साबार जाणांनी अर्गां जावन मिसां दिल्लीं आसात. कुटुंबांत बरेंपण जाल्ल्या पासून साबार बाळतेर बरें जाल्ल्या पासून साबार जाणांच्या कुटुंबांत काजाराचें कार्य कराराचें रोसाचें हरिये कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून अर्गां जावन मिसाची बलिदान मिसां दिल्लीं आसात. आनी आतां परत आमच्या जिवितांत केल्ल्या स्वरूपकारा पासून एक घडीभर ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून उबे रावात प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारा आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गुणकची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्षान जियोनच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जुआंव पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळे कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणे जियोंक आमकां कुमक कर. तुजे भाग्यवंत जिणे आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजे दायकन बसात. साबार तेसावां हांगासर बरपेशी दिल्ली आसात ती वाचून सांगता आसतना आमचे गरजो तसल्याच नमुन्याच्यो आसात जाल्यार ह्या तेसावांक आसात तेसावां सांगता आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. इस्रायलान काम करनाच्या एका व्यक्तीक विजा मेळच्याक
एका ल्हान भुरग्याच्या मेंदवान समस्या आसात ते सारके जावचे खातीर भुरग्याचे तेणे फावो जावं बरें काम फावो जावं एका पिडेचे पप्साची समस्या सारकें जावं भुरग्यान बरें करून शिकोवंक जानवाय लाभोवंक दुवेक बरी भलायकी तशेंच ताच्या कामाचेर आशिर्वाद घालूंक नर्सिंग शिका बऱ्या रितीन जावन शिकोवंक मोत बरें काम फावो जावं जागो विकून गेल्लो पयशे संपूर्ण रितीन मेळोवंक जागो बेगीस रजिस्ट्रेशन जावं युकेंत बरें काम मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शॉपांत बरें बिजनेस दिसपडटो ग्रास मेळोवंक मर्लेनाक आयटींत बरें आनी परमनंट काम मेळच्या खातीर CET परीक्षेन बरें फलितांश फावो जावं पांयांची दूख गूण जावं बरी सैरीक मेळोवंक CMA पार्ट 2 एग्जामांत बरें फलितांश मेळोवंक पुताचे मेंदवाचे शिरांचे प्रॉब्लेम आसा ते संपूर्ण रितीन गूण जावं शिकोवंक बरी जानवाय मेळोवन आनी शिकल्या उपरांत बरें काम मेळोवंक पेंगटा सकयली सूज संपूर्ण गूण जावं पुताची पिडा उणी जावन टॅबलेट काणगेवचें उणें जावं आनी संपूर्ण बरी भलायकी ताका मेळोवंक कामांत उमेद मेळोवंक हातीन धरिल्लें काम सुफळ जावं एकल्यान आमल पियोने सोडूंक आर्थरायटीस पिडा गूण जावं इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक जाग्याचे RTC जाता इतले बेगीन मेळोवंक वायट सक्तीचो प्रभाव सक्तेतान पयस सरन सगळ्यान पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां लाभोवंक कुटुंबां सर्वांनी एकानिचा देवाक आराधन करच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन दिश्ट पाटी मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या जबार जाणां आमी विविध गरजो इराद घेवन आमी हांगासर आयल्या पातयेन बरोवशान आमी हांगासर आयल्या हांगासर आपूण तेणांत जायतें बरेंपण जाल्लें आसा जावनूच आसा आनी कितें जाता पातयेन आमी हांगासर आयल्या जायत्यो गरजो आमी घेवन आयल्या साबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारला साबार जाणां लागीं आमी मागता म्हणून बसयला हर एकल्याच्यो गरजो बगेवून जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयान तळ आमी भेटोवन दिवया आमच्या भावा भयणीच्या गरजा खातीर एक घडीभर मागया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेस्त तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेव आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान ताचे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकान आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्सिता तशें आमची पथकां मगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूळ वयतले आमकां निवा नमान बरी कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगत स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू मागीर मरी देवाचे मे माव आपी आमकां ती विनंती कर आतां निमच्या मनच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वता सोम्याचे नावी आमचो आदार आनी रसला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जय सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्या तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरी तुजो सेवाक बागेवंत तुजो पाल दुसऱ्यान आपल्या बागेवंत जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोक तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते सर्व आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो भाग्यवंत तुजो पाक दुसऱ्याच्या नोवेन्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव भाग्यवंत तुजो पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां सांग तुमकां गठाय मेळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा
ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. देखन बसात. मोकाळ पाव पयलीं व्हडा संख्यान आयच्या दिसांक हांगासर येवन खुर्सा वाटेंत आराधनांत आमी सजा बलिदानांत आनी नोवेनांत तुमी भागीदार जाल्ल्या पासून एकामेका पासत मागिल्ल्या पासून आमी तुमकां प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा हांव भाग्यवंत जो आपण दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आयच्या दिसा फेस्तुमीस दिल्ल्यांक आनी तशेंच आयच्या दिसा आयिल्ल्या सरभक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना मानादीक बाप एंड्रू तांचे दान तुमी मनाची वात स्विकार करचे. आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सरभक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात. फाटल्या दिसांनी लग्न जावन लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून उपकारी मनान तांणी हांगासर सगळ्यांक जेवण दिलां. प्रवीण आनी मेलिटा लोबो सांत मासवाडो तांच्या आवय बापायन हांगासर येवन मनाची वात स्विकार करची. फेस्तुमीस दिल्ली फ्रांसीस रॉड्रिगास फातिमा पयलो वाडो, लेतिशिया डिसोजा सान जुआ वाडो, मोनिका रॉड्रिगास सांबोस्त्या वाडो, प्रेसिला सुनील क्रास्ता कुवेट, मेल्कम क्रास्ता फातिमा दुसरो वाडो, जेनिशा क्रिस्टोफर रॉड्रिगास सान थॉमस वाडो, ग्रेटन रॉड्रिगास सान जुजे वाडो, कार्लिस स्टेला वेगास नित्या दरवाडो, लुसी डिसोजा भाग्यवन कुटुंबा वाडो, फ्रेनिटा तावरो सान पाउल वाडो, लुसी जेसिंता रॉड्रिगास सान जुजे वाडो. तशेंच मुर्दम दिल्ले आसात ग्रेगरी डिसोजा आनी कुटाम पेरमोदे. फेस्तुमीस दिल्ल्यांचो मुर्दम दिल्ल्यांचो उपकार बावडटा आसतना मनाची वाती स्विकार केल्ल्यांचो आनी प्रत्येक रिती मनाची वात वितरण केल्या मनादी बाप एंड्रू तुमचो हे उपकार बावडटा. आतां आमी सेवकुवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. उबे रावया. त्यानंतर तुमच्या कपालाचेर आमी पिडेस्ताची मागणी आमकां हर एकल्या भलायकेची गरज आसा आनी पवित्र तेलांत आमी हर एकल्या परच्या शुक्रारा दिसा आमी प्रारंभ केल्लें. ह्या फुडां तेलांची मागणी आमी हर एका नोवेना वेळार आमी करतल्या. हांगासर नोवेनाक आमी येता आसतना आमकां आराधन मेळटा, मीस मेळटा, नोवेन मेळटा. देखून एकामेका तुमी उत्तेजन दिया, एकामेका शेजाऱ्यांक तुमी आपोवन हाडा. कितें आमचें पुणशेत पवित्र जागो हो हांगासर जायतें बरेंपण जाता. आमकां जाल्लें बरेंपण फुडल्या दिसांनी एक व्यक्ती हांगासर परगट रितीन ती उसारतली आनी तेंच बरेंपण आमकां जाल्लें आसा. हेंच बरेंपण सगळ्यांक लाबो दी म्हणून एकामेका उत्तेजन दिवंक आमी तुमकां उलो दिता. आमी जेवणाच्या जेवणाचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया बापा सर्गेंच्या हो सोबी सुंदर दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून आयच्या दिसा हांगासर तुज्या साकरा भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याच्या ह्या पूण शेतांत येवन तुका आराधन करूंक, तुजें उतार आयकूंक, नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत तें पाळूंक तुवें आमकां आपयलां. आमच्या जिवितांत उपास, मागणे आनी दान धर्म करून आमचें आनी आमच्या पेल्या भावा भयणीचें जिवीत फळाभरीत करूंक तुवें आमकां आपयलां. आमकां तुवें आयच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तुवें आमकां हर एकल्यान तुवें पवित्र केलां. तकलेंतल्यान पांया पर्यंत तुवें मागलां, तुवें आमकां नितळ केल्यां, तुज्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरलां. ह्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचता आनी आयच्या दिसा आमी सेवकुवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. ते सेवता आसतना आमच्या कुडीक घटायतून दी. हें जेवण स्पॉन्सर रावूंक आदार दिल्ल्या कुटुंबाचो प्रत्येक रितीन काजारी जोडयांचो आमी उपकार बावडटा. तुजे बेसांवां तांचेर आमी मागता. दाराळ बेसांवां तांकां तूं फावो कर.
तांचे लग्ना जिवेत तूं सुफळ कर तुजे बेसांव आनी तांचे लग्ना जिवेत कुटुंबा जिवेत तें सुफळ जावं नंदन जावं आनी आमी हर एकल्यानी तुका मानता तसल्या जिवेत जियोंक ह्या सजवना मुखांत्र तूं आमकां आदार दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. Boksanyaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Devi kakultiso bhaktato Bhagyevo zuvam paudamso Boksanyaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Devi kakultiso bhaktato Bhagyevo zuvam paulamso Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhaktan amcha santa Shanticha guvaya Nama naman tuka tuka Devi bhaktan amcha santa Shanticha guvaya Raji sandan mokseva tu so perzel Atlavda Krista so tumbalbo Ovir sabe so rai kubar Bhagyevo suvam paudusro Raji sandan mokseva tu so perzel Atlavda Krista so tumbalbo Povi sabe so rai kubar Bhagyevo suvam paudusro Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha guvara Bhakta amcha santa Shanticha guvara Mogal putra sowe ang buwan mo rin आशीर्वाद आमका Bhagyevan सांज आमपासून विनंती कर भगवान पुरुषाचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.